बाब सध्या फोंड्या भितर आतां जे बायपोल इलेक्शनाचे जे आसा ते तुमच्या काँग्रेस पार्टी भितरूय सध्या खळबळ चालू आसा आनी चेतन भाटीकाराची एंट्री खंय तरी मुखार येता दिसता. तुमी आज हेजेर लास्ट टायम जेन्ना हांवें कांय कन्फर्मेशन दिलें ना, आज कन्फर्मेशन तुमचे कडल्यान येवपाचें. म्हाका दिसता काल पणजे पत्रकार भावांनी तुमच्या म्हाका हो प्रश्न विचारिल्लो आनी काल हांवें सांगिल्लें मरे की तो चेतन भाटीकर मेळटच, CLP लिडरूय आशिल्लो. he has shown intention of joining the party, but then ultimately I have told yesterday की काँग्रेस पार्टीने एक प्रथा आसा, that we first block is there, district is there, so that we discuss. ते काल सांगलां हांवें. आज फोंड्या आमची मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग संघटन सृजन अभियान जे पूर्ण गोंयभर चालू आसा. आमचे AICCचे ऑब्जर्वर आयल्या. So this meeting basically was selecting the district president for district कुशावती. तर तुवें जो प्रश्न विचारलो तो प्रश्न त्या मिटिंगेकूय आयलो. आमचे कार्यकर्ते, आमचे ग्रासरूट वर्कर ऑल्सो हेज दॅट एप्रिहेन्शन. सो I have told them that we will have a proper meeting where our CLP leader will be there, our senior vice president, myself will come, and whatever question, whatever queries are there, we will discuss. ओके, तुमचे एक्सपेक्टेशन कितें आहा की ओवरऑल जो तुमचो प्रोसेस आहा जो तुमी म्हणला दॅट इट विल गो इन अ फेवर ऑफ चेतन भाटीकर टू जॉइन काँग्रेस? एक्सपेक्टेशन इज की ह्या फावट फोंडेच्या जनतेन डिसायड केला की BJPक ते घरा धाडटा. काँग्रेस पार्टी हांगा जिखतली. हांवें कालूय सांगलां. BJPक जर घरा धाडटले आसत जाल्यार तुमकां कितें हो आमचो राजेश वेरेकार खंय कमी पडटा? कोणें सांगलें राजेश वेरेकार कमी पडटा? मागीर तुमी राजेश वेरेकाराक अजून मेरेन तुमी कित्याक मुखार हाडिना? आतां आयची मिटींग राजेश वेरेकाराच्याच अंडर जाल्या. संघटन फ्रिजींग राजेश वेरेकार म्हणटा तो आमचो प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी. ही इज अवर लीडर ऑफ फोंडा आणि ही इज देर. आय डोंट नो वाय राजेश वेरेकार गेली 4 वर्सां काम करता सतत काँग्रेसी खातीर आणि आता तुम्ही लास्ट करता आणि मुखार लास्ट करतलो रे. एंट्री येता ताका तुम्ही करतलो, भितर पूण आतां घालून सध्या वयता. बोवाळ पूण सहज जाल्ला. अशी घेता की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या जी नियम आसा तेंची तुम्ही पावल धरता. ते BJP सुद्धा कितें जो कोण काम करता तांकां तशेंच दवरताले आनी एंट्री कोण मारता तांकां तिकीट अशी जाता काय कितें हांगा? भारतीय जनता पार्टीची नीती कितें आसा ती हांव नको पण हांव तुका सांगपाक शकना. पूण त्याच नितीचे धोरणाचेर चलता तुमी. काँग्रेस पार्टीचे तुका हांव एक सांगता की ह्या फावट तूं जर तर 2022तल्यान जर तर पळयत जाल्यार एक एफर्ट आमी घेतला की आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे केडर हांकां प्रमोट करप आनी तांकां एट एवरी लेवल एवरी ऑपॉर्च्युनिटी थंय मेळटा. लोकल बॉडी आसूं कितें तें टू प्रमोट. तूं ZPचे इलेक्शन जर तर पळयत जाल्यार हांवें कितलें सांगलां की बारींग मे बी प्रॉबेबली 3-4 सिटां जर तूं काडत आउट ऑफ 36, रेस्ट ऑल यू सी वी हॅव गिवन टू अवर ग्रासरूट वर्कर, अवर केडर हू आर देर विथ द पार्टी. सो काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक डेमोक्रेटीक वे चलणारी पार्टी. हांगा डिसिजन जे जाता ते कलेक्टीव डिसिजन जाता. हांगा एकट्याचें म्हजें अशें डिसिजन हें आसना किंवा फाल्यां CLPचें डिसिजन अशें जायना. अल्टिमेटली वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टीव डिस्कशन. एज आय टोल्ड यू की ताणें इंटेंट दाखयला. सो अल्टिमेटली आय हॅव टोल्ड वील डिस्कस विथ अवर ब्लॉक और इंचार्ज इज देन अप्रोप्रिएट कॉल विल टेक. युती करतले काय कशी किती करतले हांगा ते तुम्ही युतींतल्यान वयते भारतीय जनता पक्षा उडोवपा खातीर काय कशें कितें? युती म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो आमचो प्रिपूल अलायन्स पार्टनर. हो ZPकूय आमी बरोबर लढल्या. सो इन फोंडा दे हॅव सेड दॅट दे आर गोन टू सपोर्ट अस. आतां रिगार्डींग बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी दे हॅव टू आय थिंक मेक देअर स्टँड क्लियर न्हू. ते हांव तुका कशें सांगू विरेश बोरकारान सुद्धा आरोप केला पळय. आतां विरेश बोरकर म्हळ्यार म्हाका समजना हांवें पळयला तो आतां तेंची आमची मिटींग चालू आसतना तो स्टेटमेंट आयला. फर्स्ट ऑफ ऑल विरेश बोरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की काँग्रेस पार्टी म्हणजे डेमोक्रेटीक पार्टी. वी फंक्शन इन अ कलेक्टीव प्रोसेस. फाल्यां युती करपाची ना करपाची हें एकटो अमित पाटकर किंवा युरी आलेमांव डिसायड करपाक शकना. आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे ब्लॉक्स आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा, आमची PCC आहा, एंड देन अल्टिमेटली अवर इंचार्ज एंड हायकमांड इज देर. दॅट डिसिजन्स आर टेकन देर. आय कॅनॉट टेक डिसिजन. दुसरें
आतां आमच्या वर्कर्सांक अशें दिसता की आरजी म्हणटा ताका कोण तरी कंट्रोल करता. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. आनी एवरी टायम आय डोंट नो वाय दे वॉन्ट टू सेन्सेशन. आतां ह्या वेळाचेर तें उलोवपाची गरजूच ना. दुसरें तो पळय जें कितें उलयला तें ह्या वेळाचेर ताची गरज आशिल्ली. आनी दुसरें ताणें तो म्हाका दिसता तेणें गैरसमज करचो न्ही. युरी आलेमांव आसूं एल्टन आसूं हे आमचे कडेन उलयता. सकाळी एल्टन आमच्या मिटिंगे आशिल्लो. वी हॅव डिस्कस. ताणें गोंयच्या जनतेक आनी मिसगायड करचे की युरी आनी एल्टन पळय तेजे कडेन उलयता म्हणून. दे आर काँग्रेस पार्टीज MLA. आनी वॉट एवर डिसिजन्स वील हॅपन दे वील हॅपन कलेक्टिवली. हांगा युनिलॅटरली एकटो कोण डिसिजन घेवपाक शकना. आज सत्य पळय उलयता न्ही. आतां कितें जाता थोड्या लोकांक स्ट्रेट क्वेश्चन आवडना. तुमी पळयलां आसतलें थोड्या मंत्र्यांक जेन्ना मिडिया स्ट्रेट क्वेश्चन विचारता पळय ते तांकां आवडना. हांव सत्यान वचपी मनीस. आमचो लिडर श्री राहुल गांधीन आमकां शिकयला की डरो मत. तो सत्य उलयता म्हणून हे मोदी आनी BJPक तो आवडना. आमी सत्यान वचपी लोक. म्हाका दिसता आनी कोणे भायल्या लोकांनी आमकां ज्ञान दिवचें न्ही. आतां दीज आर पॉलिसी मॅटर्स. इन काँग्रेस पार्टीची ताणें आयडियोलॉजी कितें ती सांगची म्हणून सांगल्या. अरे काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी कितें ती ताणें सांगपाची गरज ना. तें खबर नाशिल्लें. तो जेन्ना ZPक एलायन्स करपाक सोदताले जेन्ना ते आमच्या इन्चार्जाक सुद्दां मेळ्ळे तेन्ना तांकां काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी खबर नाशिल्ली. आनी तो पळय सांगता अरे आमचो इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे फ्लायट मेळुना म्हणून जेन्ना इंडिगोचो स्ट्रायक जालो तो गाडी घेवन थ्रू ड्रायव्हिंग करून आयला मरे तांकां मेळपाक. विसरले माणिकराव ठाकरे आमच्या इन्चार्जाक ते मेळ्ळे ते विसरले. आय थिंक आय डोंट वॉन्ट टू टॉक मच ऑन दॅट. आय थिंक दॅट इज इररिलेवंट एट दीस मोमेंट. आज म्हाका दिसता फोंडेचें तुमी जें विचारलें बाय इलेक्शन वी आर रेडी. आनी फोंडेच्या जनतेन डिसायड केल्लें आसा की ह्या फावट BJPच्या कॅन्डिडेटाक ते हरयतले. पूण आतां नक्की हांव सांगता की काँग्रेसीचो थंय उमेदवार जिखता. पूण आतां राजेश वेरेकाराचो फुडार कसो कितें. राजेश वेरेकाराचो फुडार कसो कितें. कारण राजेश वेरेकार सातत्यान काम करता आसतना आमी पळयता तुमी पळयतात. स्पेक्युलेट करून बेश्टोच राजेश ना स्पेक्युलेट नाही. तुम्ही आता राजेश सांगता वेरेकाराच्या ना, ना, करियराचेर तुम्ही उलयता. सांगता राजेश जे वेरेकार काँग्रेस पार्टी स्वतः आसा. राजेश वेरेकार म्हणटा तो एक सिनियर काँग्रेसीचो लिडर. प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो तो जनरल सेक्रेटरी. गेल्ली 4 वर्सां अलॉंग विथ अवर ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे हांगाचे सगळे आनीक आमचे सगळे कार्यकर्ते वर्कर आमचे सावराची डिस्ट्रिक्ट ते सगळे सगळे आसा. बरोबर आहा. राजेश आहा. राजेश मुखारूय आसतलो. राजेश तुम्ही म्हटलेले की 2022 ते MLA डिफेक्टर आशिल्ले तांकां परत काँग्रेसीन घेवपाना म्हणून तुमीच सांगलेले. सो आतां दुसरी पार्टीचे कॅन्डिडेट जे लिडर आसात ते तुमी घेवपाक शकता. सो लोकां मदीं एक गैरसमज जाल्लो आसा फोंड्यात. सो दुसरी पार्टीचो तुमी एक कोण तरी एक बरो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो तुमी आतां घेता काँग्रेसीन. अशें ही कितें पळय दोन गोश्टी आहा. तुवें 2 क्वेश्चन मिक्स केला. हांव आजुनी क्लियर सांगता की जे डिफेक्टर म्हणल्यार कोण जो निवडून आयलो आनी जाणें पार्टी सोडून 3rd मेजॉरिटीन थंय गेले. हे हांव न्ही तर आमचे हायस्ट लेवल हायस्ट लिडरशिपान सांगला की डिफेक्टराक म्हणटी एंट्री ना. आतां रिगार्डिंग सम इंडिविज्युअल सम पर्सन एक्सपिरियंस वॉन्ट्स टू जॉइन द पार्टी कॅन एनीबडी स्टॉप. पूण हे एकाच न्यूजाचेर तुमचे पार्टी भितरूच सध्या कोवदळ चालू आहा कोणे भितर. पूण सध्या केतन पार्टीकाराची एंट्री आसा. हांवें तुका काँग्रेसीन दुसरी पार्टीची येयल्ल्यो कथा येता. हांवें तुका कितें सांगलां की काँग्रेस पार्टी भितर डेमोक्रेटीक वे आमी फंक्शन करता. आमची मिटींग जावनी न्ही रे. मिटींग मे बी ह्या 2 दिसांनी आमी वील हॅव अ मिटींग वील डिस्कस देन आय विल ब्रीफ. केतन पार्टीकाराची एंट्री आसा. केतन पार्टीकाराची एंट्री आसा. पळय तुका हांवें कितें सांगलें की काँग्रेस पार्टी वर्क्स इन अ डेमोक्रेटीक वे. तुका सांगलें की ताणें इंटेंशन दाखयला जॉयनिंग. वी वील डिस्कस विथ आवर ब्लॉक आवर डिस्ट्रिक्ट इज देर आवर लिडर राजेश इज देर वील टेक. अजून पर्यंत तुमची तिकेट ठरोंक ना. अजून पर्यंत तुमची तिकेट ठरल्या ठीक आहे. BJPन सांगली तिकेट कोणा ती ना सांगू ना. पूण म्हणजे ते सांगतले आनी तुमी आयकतले म्हणून रावल्या तुमी. ते ठरयतले आनी तुमी ठरयतले म्हणून रावले. कॅमेरार स्पेशल सांगता विचारपाक कारण आसा की तुवें रवी बाबाजी निधन जाल्लें पळय त्या दिसा दुसऱ्या दिसा तुवें स्टेटमेंट केल्लो की आमी केन्नाय तयार आसा म्हणून काँग्रेस. मागीर खंय तुमचो कॅन्डिडेटूच ना. आजूय आसा आमी इलेक्शन रेडी. पूण तुमचे कडेन कॅन्डिडेट ना. ना तूं कशें यू कांट से दॅट. कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन पूण अरे हांगा तळ्याक म्हळ्यार सध्या. काँग्रेस पार्टीन वी बिल्ड लिडर्स वी बिल्ड लिडरशीप. फोंड्या तालुक्यानूच आमी कितले काँग्रेस पार्टीन कितले
लिडर तयार केले, मुख्यमंत्री सुद्धा जाऊन गेलो. डोंट से दॅट काँग्रेस पार्टी डजंट हॅव कॅन्डिडेट. केन्ना डिक्लेअर करतले डिक्लेअर केन्ना करतले रायट टायमाचेर करया. बरें फाटले 2 सिरीज जर धरीत डिफेक्टर पार्ट 1 जालो, डिफेक्टर पार्ट 2 जालो, डिफेक्टर पार्ट 3 जावचो ना हेजें तुमी ठामपणे सांगू शकता? आमचे 3 आमदार जे पळय लॉयल पार्टी बरोबर रावल्या तांची तुका हांव गॅरंटी दिता ते खंय वचपाचें ना. वचपा आशिल्लें तेन्ना ते सगळे त्याग करून रावल्या मरे. सो आर यू डावटींग द्यार इंटिग्रिटी अँड लॉयल्टी? तेंचे ना आतां हो Defection? प्रश्न येता केतन भाटीकर जो म्हणटा पूण अरे कितें उलयता तूं? डिफेक्शन म्हणजे जे 2/3 आसा- जावचे पडले म्हणजे आर यू डावटींग माय करंट 3 MLA? असो अर्थ जाता तूं विचारतो ना, तसो ना तो. डोंट डावट माय MLA. दे आर तूं पळय एवरी सेशनाक ते बीजेपीक सारखे दारेर धरता, फाटल्यान घालता, पुश टू द वॉल करता. सो येणारे कॅन्डिडेट तशेंच आसतले काय म्हणून विचारता हांव तुमकां. काँग्रेस आता जी पोटनिवडणुकीत तुमी उमेदवार येतले तो तसोच आसतलो काय विचारता तो 100% आसतलो. बरें ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.